आमचे आमदार तेणे आमच्या वारीक सामकी मोलादीक हातभार लायिल्लो आसा। अन्नदान केल्लेच आसा, त्या भायर पयशाची मोठी मदत केल्ली आसा। त्या खातीर ते ज्या क्षेत्रांत वावरता, ज्या क्षेत्रांत ते काम करता, तेन्ना तांकां तितून यश मेळचें म्हणून आमी सगळे वारकरी तेंचे वाटेन देवा कडेन मागया आनी तेणी जी सेवा दिली ते देवा चरणां रुजू जावची आनी तांकां तेजें योग्य फळ मेळचें अशें म्हणून आमी सगळे मागया। नमन तुमकां नमस्कार। आनीक खूब बरें दिसता लास्ट 3 वर्सां वारीक म्हाका जायत पडेन केपेंच्या ह्या वाठारांत हांव जेन्ना वारी वयता तेन्ना हांव तुमचे मदीं येता आनी गेल्या त्या वर्सा आसलो ते ह्या वर्सा जायत जाण आहेत। सो देवाक आमी बुजोवप आमगे हितून धर्म आसता, मनीसपण म्हणटा तें व्हडलें, देव धर्म हें सगळें लोकांनी आमच्या मद्यांनी केलां, बट हें मनीसपण आमचे मदें व्हरप हें साक गरजेचें। म्हाका दिसता मनीसपणान जिवपाक एकामेकांक पावपाक हें म्हत्वाचें। आज काल कितें मनशां सगळें आसता, बट समज जर मनीसपण ना आमचे मदें एकामेकांक मनीसपण म्हळ्यार कितें एकामेकांक पावप, एकामेकांक गरजे कितें आदार दिवप हें इम्पॉर्टंट। सो आमकां देवा विठ्ठला पंढरपूर वयताय वारी घेवन वयताय, म्हाका देवान तुमचेर आशिर्वाद तुमकां राखचे, सांबाळचे, बरे भशेन वचोन बरे भशेन येयात, देवा आशिर्वाद घेयाय, आमचे बसत मागाय, सगळ्या बसत मागाय आनीक सगळ्यांचे कल्याण जावचें, बरें जावचें इतलेंच तुगे मागणी। बरे भाशेन रया, बरे भाशेन एकमेकां मदें एकवटान या। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।